दिल्लीत विरोधी फुडारी राहुल गांधीक अटक केल्याचा आरोप करून गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन राज्यपालाक निवेदन सादर केला। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामा दिवचो अशी मागणी करतना काँग्रेसीन विद्यार्थ्यांची लाठीचार्ज केल्ल्याची नैतीक जापसालदारकी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहान घेवची अशी मागणी करीत विद्यार्थी आड केशी फाटी घेवच्यो आणि पुराय प्रकरणाचेर संसदेत चर्चा करची अशी मागणी केल्या। आणि ह्या मेमोरंडमाक आमी पयली म्हणजे निषेध केल्लो आसा राहुल गांधीजीक आणि बाकीचे लिडरां ज्या तरेन ह्युमिलेट करून ते अरेस्ट करून व्हेलो। त्याच बरोबर आमचे जे केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान हांणी जबाबदारी घेवन तांचो राजीनामा दिवपाची गरज आसा। ज्या तरेन आमच्या भुरग्यांचेर हल्लो जालो तांचे इनह्युमन तरीकेन मारले गेले पुलिसां तर्फे, टियर गॅस लाठीचार्ज हे सगळे करून तांकां इंजर्ड करून वयले। सो हेची पूर्ण जबाबदारी होम मिनिस्टर अमित शाहान घेवन त्याचो राजीनामा मागपाची मागणी। त्याच बरोबर जे भुरग्यांचेर हल्लो करपाक जे जे पुलीस एजन्सी रिस्पॉन्सिबल आसा त्यांचेर इमिजिएटली एक्शन जावपाक जाय। ज्या भुरग्यांचेर पिसफुल प्रोटेस्ट करताले त्यांचेर क्रिमिनल केसीस घालून तांकां थोड्या अरेस्टूय केल्ले आसा, थोड्यांचेर FIR रजिस्टर केल्ले आसा, त्यो इमिजिएटली विथड्रॉ करपाच्यो। आनीक फुल डिबेट आणि डिस्कशन लोकसभेक आणि राज्यसभेक ह्या विशयाचेर जावचें आणि देशा मुखार हेजेर एक बरें सोल्युशन येवचें, एक बरी एड्युकेशन सिस्टम येवची हेची मागणी करपाची आमी निवेदन राज्यपालाक दिलां। जो राज्यपाल इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द युनियन गव्हर्नमेंट, ही इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो त्याचे मार्फत आमी राष्ट्रपतीक आणि केंद्रीय सरकाराक केंद्र सरकाराक हे निवेदन आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी ते फॉरवर्ड करात।